नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. मगो म्हणटा पार्सेकाराक देवयात युतीचे धड ना. बीजेपी आमदाराच्या मनात कितें शिस्ता? कोणाक युती जाय, कोणाक नाका. कोणाक पार्सेकार जाय, कोणाक नाका. स्पेशल रिपोर्ट. कुडय मानशेर बसीक एक्सिडेंट. बस मारली ट्रॉलीक. फोंडेच्या सेंट मॅरीची टीचर धरून 15 भुरगीं जखमी. 14 जाणां आयडींतल्यान जीएमसीत. भुरगीं वताली पणजे सेंट्रल लायब्ररी. क्रायम ब्रांचीन जप्त केल्ली कोटी वयर नवी करन्सी कोणाची? कुरियराक धरले. कॅश खंयच्या बँकेतल्यान लॉडर जाली? कोणे कोणाकडच्यान करून घेतली? पत्तो ना. तपास थंड. आधार कार्डाक 100% लोकांमेरेन पावोवपाचो सरकाराचो प्लॅन. हॉस्पिटलांनी नित्याच जाल्ल्या भुरग्यांचे आधार रजिस्ट्रेशन सुरू. आंगणवाडी सेविकांक दितले ई-टॅबलेट. आनी साळगांवकारान स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक मारून प्रो लिगांत टॉप पोझिशन केलें घटमूट. एमजी बीजेपीचे येता त्या इलेक्शनाक प्री पोल अलायन्स जायतच म्हण खात्री ना. मात पार्सेकाराक देवयात म्हण मोगोच्या मागणेचेर आनी खुद्द मोगोचेर बीजेपी आमदारांच्या मनात कितें शिस्ता? कोणाक युती जाय, कोणाक नाका. कोणाक पार्सेकार जाय, कोणाक नाका. ताजो अदमास प्रुडंटान घेतलो. पार्सेकार बरो पूण पक्षान थारावपाचे म्हणपी उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस आनी सिनियर मिनिस्टर आर्लेकर आसात. खासा रिपोर्ट. दीपक ढवळीकारान मगोच्या बसकेंत युतीचेर पयलो बॉम्ब घालो. ते उपरांत बीजेपीनूय मगोचेर आवाज चडयलो. मगो भाजप युती उरता काय ना ताची चर्चा सुरू जाल्या. मगोक पार्सेकार नाका म्हणटाच पार्सेकाराक तेंको दिवंक निलेश काब्राल आनी किरण कांदोळकरान प्रेसाक आपयले. मुख्यमंत्र्यानूय मगोचेर डोळे मोठे केले. आतां उरिल्ले कितें म्हणटात पळयात. लक्ष्मीकांत पार्सेकार पक्ष थारायतलो. फ्रांसीस डिसोजा, राजेंद्र आर्लेकार, दिलीप परुळेकार युती जाय. पार्सेकार बरो पूण पक्ष थारायतलो. दयानंद मांद्रेकार, मायकल लोबो युती जाय. पार्सेकार बरें काम करता. किरण कांदोळकार, निलेश काब्राल, प्रमोद सावंत युती नाका. पार्सेकार बरें काम करता. अनंत शेट युती जाय. पार्सेकार बरें काम करता. कार्लोस आल्मेदा युतीचेर मेरेर. पार्सेकार बरें काम करता. मिलिंद नायक युती नाका. पार्सेकार बरें काम करता. अलिना साल्डाना युतीचेर मेरेर. पार्सेकार बरें काम करता. राजन नायक, रमेश तवडकार, सुभाष फळदेसाय, सिद्धार्थ कुंकळेकार, गणेश गांवकार युती जाय. पार्सेकार बरें काम करता. प्रतिक्रिये खातीर गिलॅन टिकलो आनी महादेव नायकाक फोन केलो मात तांचो संपर्क जाल्लो ना. बीजेपीत सूर पळयल्यार 8 जाणांक मोगो कोणेन युती नाका. 3 आमदारांक युतीचेर मेरेर. चडशा जाणांक पार्सेकार फुडारी म्हूण चलता. तरीकूय निमणे पक्षाचो विधिमंडळ फुडारी पक्षान थारावपाचो म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस, सिनियर मिनिस्टर राजेंद्र आर्लेकार आनी दिलीप परुळेकारान संकेत दिवपी वक्तव्यां केल्यात. मगोच्या मंत्र्यांनी युतीचेर बॉम्ब घालतनाच तांकां भायर सरपाक आडयल्या कोणे काय म्हूण सीएम उलयलो. लव म्हणटा कापासतात आसल्यार काडून उडोवचे. पार्सेकार कोणी म्हणटा की आमी सोडून वचचे, आमी येना जाल्यार हांव इतलें म्हणटा की तेणें आमकां काडपाक मेळटा. तो एडवान्स आमकां कित्याक काडिना? आमी इतली सामकी डेंजरस अशीं विधानां करता. ती विधानां आयकल्या बरोबर एक्चुअली आमकां काडून उडोवपाचो. म्हाजे सारको मनीस स्वाभिमानी आसता जाल्यार हांव इमिजिएट काडून उडयतलो आशिल्लो. इतलेंच म्हाका म्हणपाचें आसा. म्हाजी अपेक्षा आसा की तेणें आमकां काडचो. तेंची अपेक्षा आसतली की आमी भायर सरचे. सो हें सिच्युएशन मटेरियलायज जावचें ना. आय एम 100% शुअर ते आमकां काडचें ना. आनी आय एम 100% शुअर आमकांच भायर सरचें पडटलें. आय एम 100% शुअर आमकांच भायर सरचें पडटलें. पण आमी जेन्ना भायर सरतले तेन्ना रायट टायमार भायर सरतले. पण आत्तां जर म्हणत आत्तां भायर सर नो, आत्तां तूं काड म्हाका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुडय मानशेर बसीक एक्सिडेंट जालो.
फोंडेच्या सेंट मेरी स्कुलाची एक टीचर धरून 15 भुरगीं जखमी जाल्यात. सकाळी सुमार 9:30 हो एक्सिडेंट. ट्रकान अकस्मात ब्रेक मारिल्ल्यान बस व्हरून फाटल्यान ट्रकाक मारली. प्रायव्हेट बस स्कुलाच्या भुरग्यांक घेवन पणजे सेंट्रल लायब्ररीन वताली. मातसो चड मार लागिल्ल्यान 3 भुरगीं आनी टिचरीक फोंड्या आयडींतल्यान जीएमसीत व्हेली. उरिल्ल्यांक डिस्चार्ज दिलो. We were going to Central Library excursion trip, 9th standard. Suddenly there was a sudden jerk, like thank God the bus was slow, but that sudden, so some students hit their nose and some injuries here. So how many students are injured now? We took around 4-5 of them to the nearest health center. Madkai. Yeah, and then they were referred here to do the X-ray, to rule out any. Then 108 was called. Okay. The police, we doing the Panchanama. ट्रक वयतालो एक आनी ते कोणें देंवतेर पावला आसतना स्पीड ब्रेकरा कडेन ते बसीन ब्रेक मारलो तो ट्रक आसा म्हणून ट्रक सडनली स्टॉप जालो ते बस आपटली ताका मातशी ते इम्पॅक्ट लागून ते भुरगे आपटले ना मेजर इंजरी 9 जाणां आसले भुरगे फक्त तेतूंतले 5 जाणांक रोखडेच व्हरून पावले हे मडकय धाडलेले 4 भुरग्यांक तेणी थंयच्यान हांगा धाडले आतां आमी घेवन रोखडे घरा. एक एक्सिडेंट जाला हांगा कुणय ती भुरगीं पिकनिकेक वताली ते बसीक एक्सिडेंट जावन एक 15 भुरग्यांक आनी एका टिचरीक मार बसलो. ते 16 जाणांक आमचे कॅज्युलिटीन हाडिल्ले आनी तातूंत फक्त 3 भुरग्यांक चड मार बसला. तांच्या नाकाचे बोन फ्रॅक्चर जाल्ले आसा. आमी सगळो एक्सरे बी केला आनी आमचो ENT सर्जन जो हांगा पोस्ट आसा ताचें हालींच लग्न जालां त्यामुळे ते लिव्हेर आशिल्ल्यान ह्या 3 पेशंटांक आमकां जीएमसीन धाडचें पडटा. सो आमी आतां आमचे एम्ब्युलन्स बी दितले आनी तांकां जीएमसीन धाडटले. बाकीची जी भुरगीं आसा तांकां आमी 1-2 वरां ऑब्जर्वेशन दवरून जाले आतां तांकां आमी डिस्चार्ज दिता. मेजर काय ना आनी मेजर इंजुरी मेजर आनी कोणाक असो इंजुरी जावना. दुसऱ्या एका एक्सिडेंटात मुरगांव एमपीटी बंदरार एमपीटीचो स्टाफ फ्लॅग काडून गेल्ले कडेन उदकांत पडलो. सुभाष कामतीची बॉडी कोस्ट गार्ड आनी मरीन पुलीस सोदताले. तनपरां उसरां बॉडी मेळ्ळी. He was in the berth. Accidentally, he has fallen down in the water. So more than 1 hour now we could not trace out. I think he was coming up and somebody were throwing the rope. But he is not knowing the swimming, so he went inside. तो असो सायडीक येयलो तेन्ना तो घप करून उदकांत पडलो असो आनी आवाज सो व्हडलो जालो म्हणून आमी पळयले जाल्यार एक मनीस बुडटा पळयले जाल्यार की आमचे भुरगे खूब जाण धांवून येयले आनी तेंच्यांनी ताका दोरी दिवपाक हें केलो. तेंचे कामगार जे आसलेले 4 जाण वांगडा तेंच्यांनी ताका दोरी व्हरोन दिली म्हटल्यार तो दोरी धरूंक शकोंक ना आनी तेंच्यांनी ती दोरी सगळी पाणयान उडयली. येदी व्हडली पॅसेंजर जेट्टी आसुनूय कांय फायदो ना कित्याक हांगा एक लायफ बॉय ना कांय ना सेफ्टी इक्विपमेंट कसलेच ना. फोंडेच्यान विवेक प्रभू, मुरगांवच्यान दिशांत परब. दोनूय मांडवी पुलांचे इन्स्पेक्शन चल्लां. शेनवारा सकाळी 7 ते 8 1 वर पोन्नो पूल येरादारीक बंद आशिल्लो. नवो पूल आयतारा सकाळी 7 ते 8 बंद आसतलो. पुलाचे इन्स्पेक्शन आनी टेस्टिंगाक CPWDच्या हायवे टिमीक वरभर लागता. ताका लागून पुलांचेर शेनवारा भशेन आयतारा सकाळी म्हापशां पणजे ट्रॅफिक येरादारी त्या वेळा पुरती बंद आसतली. घेऊया एक ब्रेक.